संजना पब्लिकेशन हे नाव दर एका कोंकणी मनशाच्या ओठार आनी काळजान घोळटा. कारण ह्या प्रकाशन संस्थेचें कामच तशें आसा. जंय फायदो ना आनी कश्ट चड थंय कोणूच आसना. आनी कोंकणी पुस्तकां छापप हें काम तशें व्हडलें पयशांच्या नदरेन फायद्याचें न्हय. पूण संजना प्रकाशन वेगवेगळ्या तरांनी पुस्तकां कोंकणी मळार हाडटा आनी ताकाच लागून तांच्या ह्या सातत्याक लागून आयज खुबशीं पुस्तकां म्हणजे खूब जाण म्हणटात की कोंकणी पुस्तकां दर आठवड्याक येतात म्हणून. तातूंत संजना पब्लिकेशनाचो खूब हातभार आसा. आयचें मुक्त चिंतन पुस्तक वजनान एखाद्रें हलकें आसत पूण विचारांची जडाय तशी बरीच आसा. तरी संजना पब्लिकेशनान हें छापपाचें धाडस केलां. हांव मागतां संजना पब्लिकेशनाच्या वतीन दिनेश बाबान येवकाराचें उलोवप करचें. हांगा जमिल्ले सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्साच्या वतीन आणि शैलेंद्र महाजन मेहताच्या वतीन उर्बे बरीक येवकार. वेदीचेर बशिल्ले आयचे मानेस्त, आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त दौलत बाब हवालदार, आयचे मानाचे सोयरे भोवमानेस्त गोरख बाब मांद्रेकार, भोवमानेस्त कौस्तुभ बाब नायक, आयचे पुस्तकाचे लेखक भोवमानेस्त शैलेंद्र बाब आणि आयच्यो सूत्रसंचालिका भोवमानेस्त प्रशांती बाय. तुमकां सगळ्यांक हांव मनकाळजासावन येवकार दितां. आज ऑडियन्सा मदीं आमचे मदीं खुबशे मानेस्त आसात. ज्ञानपीठकार भोवमानेस्त भाई मावजो आसा. साहित्य अकादमी सन्मानीत जाल्ले खुबशे लेखक आसात. तुमकां सगळ्यांक हांव मनकाळजासावन येवकार दितां. शैलेंद्राचें हें आयचें दुसरें पुस्तक. ताचें पयलें पुस्तक सिसिफस तेंगशेर हें संजना पब्लिकेशन्सानूच काडिल्लें. आनीक तें पुस्तक जेन्ना काडलें, जेन्ना आयलें पुस्तक, तेन्ना हांवें म्हणिल्लें म्हाका एक हिरो गावतलो म्हणून. कारण तागेल्या लेखनांतली डेप्थ पळयले नंतर आनीक वैचारीक पावंडो पळयले नंतर ताच्या लेखनांतलो हो हागेली पुस्तकां डेफिनेटली पुरस्कार जोडटलीच. आनी जालें तशेंच त्या पुस्तकाक ताका विमला पै पुरस्कार मेळ्ळो, भाशा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार मेळ्ळो. आनी आज ताचें दुसरें पुस्तक येता मुक्त चिंतन. आतांच म्हाका सांगतालो आपल्याली आनी 2 पुस्तकां रेडी आसात म्हणून, सगळें करून रेडी आहा, केन्ना धाडपा तें सांगा म्हणून. बरयता बरें, खूब बरयता. आनीक कोंकणीक अशीं पुस्तकां जाय जी अभ्यासपूर्ण आसतली, डेप्थ आशिल्ली आसतली आनीक साहित्याक मोलाची भर घालतली अशीं पुस्तकां कोंकणीक जाय. आनी शैलेंद्रा सारकेलो आज आमचे कडेन लेखक आसा. हांव ताका आज परबी भेटयतां आनी ताजे कडल्यान खूब पुस्तकां बरोवन जावचीं अशें मागतां. ह्या वेळार हांव आनी एक तुमकां खोशयेची गजाल सांगूंक सोदतां. ती म्हळ्यार संजना पब्लिकेशन्साची 2 पुस्तकां ब्रेल लिपीक आयल्या. तांचो उक्तावण सुवाळो बी जावना, पूण एक आयलां तें सैनीक हें पुस्तक सुनेत्रा जोगान ट्रान्सलेट केल्लें मराठींतल्यान कोंकणी. तें ब्रेल लिपीक हाडलें. ह्या खातीर सगळें कश्ट सुनेत्रान घेतलें आनी म्हाका मार्ग दाखयलो ब्रेल लिपीन कशी पुस्तकां हाडपाची ती. आनीक हालींच श्रद्धा करड हाजें एक बाल साहित्याचें पुस्तक, कोंकणी पुस्तक तयार जाता, पूण ताजे पयलीं ब्रेल लिपींतलें पुस्तक तयार जावन लोकविश्वास प्रतिश्ठानाच्या स्कुलांनी जांकां त्या पुस्तकाची गरज आसा तांचे मेरेन हें पुस्तक पावोवप जालां. संजना पब्लिकेशन्साचो हो वावर तुमच्या आदारान चलता. मार्केटिंगाच्या नदरेंतल्यान आमी प्री ऑर्डर पयलीं घेतात सो दॅट तुमकां पुस्तकाचेर थोडीशी सवलत दिवपाक मेळची म्हणून. आयच्याय पुस्तकाची प्री ऑर्डर आशिल्ली, पूण फावो तितली प्री ऑर्डर आयली ना, बुकींग जालें ना अशी खंत म्हजें मार्केटिंग करतले अन्वेशा बायन उक्तायली. फाटल्या आठवड्याक एक 15 दीस पयलीं जेन्ना संजयालें पुस्तक आयलें संजय तळवडकराचें भूस बरो दीस बरो, ह्या पुस्तकाच्यो
प्री ऑर्डर धरून आनीक बूक रिलीज फंक्शन हे दोनूय इन्सिडंट धरून 200 कॉपी सोंपल्यो. ह्या पुस्तकाची आतां जवळ जवळ आनी एक म्हाका दिसता एक 3-4 म्हयन्यांनी दुसरी आवृत्ती कडेन वाटचाल सुरू जातली संजयाल्या पुस्तकाची. ताजें पयलें पुस्तक घोस्त जें आशिल्लें ताज्यो 3 आवृत्ती सोंपल्यो आनीक 4th एडिशन आतां सद्या काम चालू आसा. हांव म्हजें एकच मागणें एज अ पब्लिशर, हांव मातसो कितें म्हणटा तो वेव्हार उलयतां. तुमी जर पुस्तकां घेतलीं जाल्यार आमकांय उमेद येता. जेन्ना पुस्तकाची एक आवृत्ती सोंपता, भाई मावजाली दोनूय पुस्तकां तिश्टावणी आनीक जीव दिवं काय च्या मारूं, तिश्टावणेची दुसरी आवृत्ती आयली आनीक जीव दिवं काय च्या मारूची दुसरी आवृत्ती आनीक 1-2 म्हयन्या भितर येतली. कार्मेलिनाची दुसरी आवृत्ती येतली. ह्या पुस्तकाक डिमांड आसता, लोक मागतात म्हणटकीर आमकांय उमेद जाता आनीक सेकंड एडिशन काडया, बाबा हें खपतलें ह्या विचारान सेकंड एडिशना कडेन वचप जाता. खुबशीं पुस्तकां आमची सेकंड एडिशन येनात कोंकणी, कारण ताची कारणां वेगळीं आसात. कित्याक सेकंड एडिशन खंयच्याच स्किमीक बसना किंवा गव्हर्मेंट घेना आनीक मे बी मार्केटींग स्ट्रेटजी आमची वाचकां मेरेन पावना म्हणूनय आसूं. पूण जी पुस्तकां खपतात ताजें सेकंड एडिशन संजना पब्लिकेशन्स डेफिनेटली काडटा. कित्याक फक्त वेव्हार न्ही तर ही कोंकणीची सेवा होय ताजे फाटल्यान उद्देश आसता. हांव परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दितां, मानेस्तांक येवकार दितां. देव बरें करूं. देव बरें करूं दिनेश बाब. म्हाका दिसता आनीक थोडे व्हडल्यान ताळयो जावपाक जाय संजना पब्लिकेशनाक, कारण आयचो काळ जो आसा तो आमी इन्क्लुसीव एज्युकेशन म्हणटात आनी अशा वेळार जेन्ना ब्रेल लिपीन पुस्तकां काडपाचें धाडस संजना पब्लिकेशनान घेतल्या ताच्या खातीर खरेंच तांचें कौतुक करप तितलें थोडें. हो सुवाळो घरगुती धाकट्या प्रमाणान म्हणटकच फुलां बिलां अशीं दिवपाकच जाय अशें ना, पण आमच्या मदीं एक टीम आसा आनी त्या टिमी कडल्यान फुलांनी येवकार घेवपाक सगळ्यांक आवडटलें. हांव मागता बाय शुल्का आनी शिवम आनी शुभम आनी जुबेन हांणी फुलांनी सगळ्या मानेस्तांक येवकार दिवचो. मुक्तचिंतन हें पुस्तक छोटा पॅक में बडा धमाका. आयच्या काळांत तशी चिंतन, मनन आनी एक्शन करूंक लावपी पुस्तकां दुर्मिळ जाल्यात. ह्या पुस्तकाचेर उलोवप, भाश्य करप तशी सोपी गजाल न्हय, पूण आमकां काट्यान कांटो काडप कळटा आनी लोखणान लोखण पाजप कळटा. म्हणून आमी तशेंच पेजाद व्यक्तिमत्व हांगा आपयला. भमानिस्त कौस्तुभ नायक. कौस्तुभ हो दिसपाक सादो उलयतलो असो दिसना, पूण तो जर एकदां उलोवंक लागत जाल्यार तुमी आयकत रावतले. कोणी म्हणटलो हो गोंयचो भुरगो काय म्हणून. हय, ताणें फोंड्या आपलें मुळावें शिक्षण घेतलां, चोगले कॉलेजीन कंप्युटर सायन्स केला आनी ताचे फुडें ताणें आंबेडकर विश्वविद्यालयान वचून परफॉर्मन्स स्टडीज MA केली. त्याच विशयान ताणें JNUन MPhil केली आनी आतां युनिवर्सिटी ऑफ पेनिन्सिल्विया हांगा आपली PhDचें काम करता. तो सातत्यान वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर पोट तिडकीन बरयता. ताणें अमिता काणेकर हांच्या अ स्पोक इन द व्हील ह्या कादंबरीचें नाट्य रुपांतर केलां आनी ह्या ताच्या नाटकाक अव्याहत ताचे त्या सादरीकरणाक लोकांनी तर येवकार दिलाच, पण खुबशीं इनामांय ताका लाभल्या. 2020 ताका तेंडुलकर दुबे फेलोशीप मेळ्ळ्या. पूण म्हाका दिसता ताजी खरी मळबायेची वळख म्हणजे तो सोमनाथ आनी स्मिता हांचो पूत. कौस्तुभ, ह्या समयार तुवें तुजें मुक्त चिंतन आमच्या मुखार दवरचें. व्यासपीठावरले आणि सभागृहांत बशिल्ले सगळे मान्यवर, शेडू वयल्या प्रेमान, कौतुकान आनी रेस्पेदान आयिल्ले सगळे ताजे मित्र परिवार आनी पत्रकार बंधू सगळ्यांक नमस्कार. शैलूबाईचें अभिनंदन पुस्तक प्रकाशन जालें ह्या कारणा खातीर आनी दिनेश भाईले अभिनंदन की दुसरें पुस्तक शैलूबाईले हाडलें आनी
शैलू भैले आमी ते पुस्तकाचेर उलयतलोच पूण जाता कितें की शैलू भैल्या खंयच्याय पुस्तकाक किंवा ताच्या रायटिंगाक जर रिस्पॉन्ड करतले जाल्यार तेजी इतली जी रिडींग कॅपेसिटी आसा तेजो एक वायड अरे ऑफ ताजें रिडींग जें आसा तितलें म्हजें तरी ना आनी म्हाका दिसता हांव ज्या आज वयार आसा तेन्ना सुद्दां तेजें रिडींग आसलें इतलें तरी म्हजें ना. सो कितें एवढेन तेवढेन चूक जालेलें पोटान घालून घेतले अशी इच्छा आसा. सर्वप्रथम पुस्तकाचेर उलोवपाक सुरू करतना एक गोश्ट नोंदोवपाक सोदतां. हालींच तिस्ता सेटलवाड आनी मोहम्मद जुबेर ह्या दोन ह्युमन रायट्स फिल्डान वावुरपी एक जर्नलिस्ट आनी एक ह्युमन रायट्स एडवोकेट हांचो अरेस्ट जालो आनी त्या गोश्टीचो सर्वप्रथम निशेध हांगा व्यक्त करता. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार गेल्या कांय वर्सांक खुबश्या जाणांक अटक जाल्या, लेखकांक, विचारवंतांक, प्रोफेसरांक. आनी एक्चुली आज हांव भायर काल भाशण हांवें नोट्स काल बरयल्ल्यो आनी आजूच परत भायर सरतना सना इरिशाद मट्टू म्हणून एक कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट आसा, ती पुलित्झर प्रायज विनर आनी ती पॅरीस वचपा आशिल्ली आज आनी तिजेर आतां इंटरनॅशनल फ्लायिंगाचेर बॅन हाडला. सो तशें जर नांव घेवपाक गेलें जाल्यार खूब विचारवंत आनी लेखक हांचो आस्पाव जातलो हितून सगळ्या भितर, पूण तितलो वेळ ना. पूण ह्यो हालींच्योच दोन गजाली म्हणून त्यो नोंद करप गरजेचें आशिल्लो, कित्याक म्हाका दिसता हालींच ताच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट एक हें करपा आशिल्लो, ताका परमिशनूय गोवा गव्हर्मेंटान दिलें ना. सो ती सांगपाची गजाल म्हणल्यार कित्याक की पुस्तकाचें नांव मुक्त चिंतन आनी म्हाका तरी दिसता की हें चिंतन मुक्त म्हणल्यार सोयरेपणे केल्लें चिंतन न्ही, तर चिंतनाचेर जितलें आतां चिंतनाचेर अभिव्यक्तीचेर जितलें सेन्सरशीप आनी एक बंधनां जी येता त्या सगळ्या बंधनाच्या भितर एक खडेगासपणे उबें रावन आपलें चिंतन आजुनूय मुक्त आसा हें सांगप हो एक स्पीच एक्ट. आनी त्याच स्पीच एक्टाचे तोच स्पीच एक्ट एक शैलूबाईन केल्लो आसा हांगा की एक केल्लें तो एक हें न्ही फ्री टायमान केल्लें चिंतन अशें न्ही की साबार गोश्टी ह्यो चल्ल्या राजकारणांत, समाजांत आनी फक्त गोंयांत किंवा भारतांत न्ही, जनरलीच विश्वान एक तरेचें कन्झर्वेटीव पॉलिटिक्स येता. तितून आपले प्रिंसिपल्सा कडेन, आपल्या तत्वां कडेन एकनिश्ठ रावप, खंयच ताजे कडेन फारकत घेनासतना आपलें लेखन चालू दवरप, ही जी मुक्ती शैलूबाईक मेळ्ळा ती ताका मेळत रावची, तशी ती सगळ्यांक मेळत रावची, हेजी जतनाय लेखकांनी आनी वाचक म्हणून आमी सगळ्यांनीच घेवची पडटली. नाजाल्यार पेरुमळ मुरुगन नांवाचो एक तमीळ रायटर हालींच फाटींच ताणें जाहीर केलें की आपूण मेलो म्हणून. अशें जाहीर करपाची वेळ कोणाचेर येतली हें सांगूं नजो. ह्या पुस्तकान कांय नॉन फिक्शन लेख शैलूबाईले आसा, तेज्या लेखांचेर हांव स्पेसिफिकली कांय उलोवपा ना, इट्स आय डोंट वॉन्ट टू गीव स्पॉयलर्स, पूण साबार विशयांचेर लेख आसात, तेजी डेप्थ ती वाचतकीर तुमकां कळटलीच. तेज्या विशीं शैलूबाईल्या व्यासंगा विशीं हांवें कितें वेगळें सांगपाची तुमकां तरी गरज ना. जेन्ना शैलूबाईन सांगलें की ह्या पुस्तकाचेर उलोवपाक जाय, हांव नोट्स काडपाक बशिल्लो आनी एक दोन लेख वाचतना नोट्स काडटना आय गेव अप, कित्याक इतले संदर्भ तातूंत येता ते आनी वेगळे काडून तेजेर कितें उलयतलो होच प्रश्न पडटा. पूण कांय पॅटर्न्स तितूंतल्यान इमर्ज जाता, तशें की खंयच्याय एक लेखाचो एका दुसऱ्या कडेन तसो संबंद ना, पूण तितूंतल्यान जाणवता एक तर शैलूबाईलो व्यासंग ऑब्वियसली, ताजी तीक्ष्ण स्मृती आनी पब्लीक लायफ आनी सामाजीक चळवळींत ताजो सक्रीय सहभाग जो आसा, ह्या तिनूय गोश्टींचो समर्पक उपयोग अशें म्हणना, पूण तितून एक दृश्टांत त्या ह्या तिनूय गोश्टींचो जाता. ताच्या शब्दरचनेंतल्यान एक तुमकां तशी एक प्रादेशिकताय पळोवपाक मेळटा. पूण त्या प्रादेशिकतेचो एक इंट्रस्टिंग ताजी गजाल जी आसा, जी फाटीं म्हाका दिसता काव्य संग्रहाच्या वेळार विश्राम गुप्ते सरानूय नमूद केल्ली, की ताका कसलो नॉस्टॅल्जिया ना त्या प्रादेशिकतेचेर, तेज्या बरोवपाक कसलें एक प्रादेशिकतेचें दडपण ना. तो एक ती भाशा आपूण कितें एक मोठो विचार म्हळ्यार एक भाशे पेक्षा व्हडलो विचार कितें तरी व्यक्त करपाक भाशा एक साधन म्हणून वापरता आनी ती खूब ती शैली जी आसा ती सोंपी असल्या कारणान सामान्य वाचकांक सुद्दां ती सारकी म्हळ्यार कळटा. आनी एक भुमिका जी आसा शैलूबाईली ह्या पुस्तकांतल्यान दिसता ती एक एक्टीव विटनेस म्हणून. गेल्या 40-50 वर्सांत म्हाका दिसता
शैलूबाईंचें गोंयचें राजकारण समाजकारण पळयलां आनी ताजें वाचन आसा, बॉम्बेतलो ताजो वावर आसा, ह्या सगळ्या गोश्टींचो एक एक अर्क ह्या त्या विचारांतल्यान त्या चिंतनांतल्यान आमकां दिसता. दुसरी गजाल म्हणल्यार तितूंतल्यान समोर येवपी कन्सर्न्स, आनी खंयचो एक लेख जर घेतलो तितून एक मुख्य सूत्र जरी असलें ताज्यो कन्सर्न्स अनेकवचनीय आसा. फॉर एग्जाम्पल एक गटारी ट्रोल आणि मोगाचो धर्म म्हणून साने गुरुजीच्या एका पुस्तकाचेर कितें मीम आयिल्लें, ताजेर तो एक लेख आसा. पूण तो लेख बरयतना शैलूबाई ट्रोलिंग ह्या संकल्पनेची व्याख्या कितें, ती खंय सुरू जाली, साने गुरुजी कोण आशिल्लो, राष्ट्र सेवा दलाचें काम कितें, राष्ट्र सेवा दलाचें गोंयांत जाल्लें काम कितें, ताजो गोंयतलो इतिहास, गोंयांत राष्ट्र सेवा दलांत कोण कोण लोक आशिल्ले, ह्या सगळ्या गोश्टींचो तुमकां एक झलक तितूंतल्यान मेळून वता. आणि ह्याच कारणां खातीर म्हणजे प्रत्येक लेख जो आसा तो अभ्यासपूर्ण तर आसाच, पूण आमच्या सारके आतां एक कोण इतिहासाचेर संशोधन करपी विद्यार्थी आसत तेंच्या खातीर एक खूब पर्वणी. कित्याक जाता कितें की भारताचो इतिहास 47 सोंपलो आनी गोंयचो इतिहास 61 सोंपलो, तेच्या मागीर गोंयच्या इतिहासाचेर कोणें चड बरयल्लें तरी दिसना. आनी त्या अनुशंगान ह्या सगळ्या राजकीय सामाजीक प्रक्रियेचेर बरप ही खूब एक इम्पॉर्टंट गजाल, आनी त्या उणिवे कडेन शैलूबाईलें पुस्तक एक निर्देश करता. हें पुस्तक तशें म्हत्वाचें कित्याक, म्हाजो एक अनुभव सांगता. हांव BSc कंप्युटर सायन्स करून हांव मास्टर्स करतालो कंप्युटर सायन्सान आनी पुण्या रावतालो. पुण्या कोथरूड ह्या भागांत रावतालो तेन्ना म्हाज्या बिल्डिंगेच्या सायडीक रस्तो आशिल्लो आनी त्या रस्त्याच्या तेवटेन मांग समाजाची एक वस्ती आशिल्ली आनी बिल्डिंगेच्या ग्रावंडार थंय सदांच संघाची शाखा भरताली. आनी त्या मांग वस्तींतले भुरगे सदां सांजे थंय शाखेन येवप आनी ते नमस्ते सदां वचले, तेंचे सदांच ते चलताले आनी आयताराक सकाळीं येवप आनी तेंचे ते खेळ बी चलता. आनी तेच भुरगे केन्ना केन्ना मागीर आंबेडकर जयंतीकूय थंय दिसताले. हो विरोधाभास कितें तो म्हाका कळनाशिल्लो. दीस वॉज बॅक इन लायक 2012-13. तेन्ना भारताच्या किंवा एकंदरीत राजकीय सामाजीक प्रक्रियेचेर म्हाजें तशें वाचून काय नाशिल्लें. पूण हो विरोधाभास कितें ही समजुपाची एक इच्छा आशिल्ली. तेन्नाच संजय पवार नांवाचो एक फायन आर्टिस्ट आनी रायटर आनी एक स्तंभलेखक बॉम्बे जो आसा, ताचे स्तंभलेखनाचे वॉल्युम्स म्हाज्या हातांत पडले. म्हणजे 2-3 ताचे वॉल्युम्स आसा. एकलव्याच्या भात्यातून आणि चोख्याच्या पायरीवरून आणि एक सदर लेखन संजय पवार यांचे आहे, हे 3 त्याचे वॉल्यूम आणि त्याच्या मागीर 1-2-3 अशा पार्ट्स आसा. सो तितून 1990तल्यान जे एक राजकीय अस्थिरता भारतान निर्माण जाली बाबरी मशीद पडटकीर, त्याच्या मागीरचो किंवा मंडल कमिशन एस्टाब्लीश जातकीर ताच्या मागीरची जी एक राजकीय अस्थिरता जी भारतान आयली ताजेर खुबशे लेख आणि तत्कालीक राजकारणा वयले लेख त्या पुस्तकांनी आशिल्ले. म्हजो जन्म 1991तलो. पॉलिटिकल कॉन्शियसनस येता म्हणल्यार एक ऑलमोस्ट 16-17 तरी वर्सां वता किंवा चडूच वता. सो ह्यो गोश्टी ज्यो आजूय आमकां इम्पॅक्ट करता त्यो आमी एक्सेस कशें करतले, त्या टायमा वयले कितें प्रोसेसीस आशिल्ले, त्या टायमा वयले कितें विचार आशिल्ले, लोक कशे तरेन ह्या गोश्टींक रिएक्ट जाताले, त्यो गोश्टी जर हांव वाचतलो तर म्हाका स्तंभलेखन किंवा हेजे जे वॉल्युम्स आसा ते खूब उपयोगी पडले. आनी म्हाका दिसता त्याच लेगसीन शैलूबाईलें हें पुस्तक आसा की फाल्यां एक 10 वर्सां मागीर कदाचित जे कोण हें पुस्तक वाचतलो तेन्ना कदाचित तेजो व्हॅल्यू आनी वाडलेलो आसतलो. सरते शेवटी परत सुरवात केल्ली थंयच येता. हांव चड वेळ घेवपाना पूण एकूच गजाल सांगता. एक फिलिस्टायन किंवा एक एंटी इंटेलेक्च्युअल एनवायरमेंट आजकाल खूब जोर घेता आणि त्या एंटी इंटेलेक्च्युअल एनवायरमेंटान रावून एक इंटेलेक्च्युअल रायटींग करप ही खंयच्याय समाजाची खरें म्हणल्यार नितांत गरज आसा. आणि ते रायटींग इंग्लिशींतल्यान तर जातात पूण ते प्रादेशीक भाशेंतल्यान जावचें, ते मराठीन जावचें, कोंकणीन जावचें आणि खंयचीय भाशा आणि त्या भाशेन विचार करपी समाज समृद्ध जावचो. ही एक आयची खूब मोठी गरज आसा आणि म्हाका दिसता त्या गरजेक हें पुस्तक पावता. एक सदाला वानूस नांवाचो एक सिरियन प्लेरायट आशिल्लो, एक अरबी रंगभुमीचेर खूब गाजिल्लें नांव. ताजें एक नाटक आसा एलिफंट ओ लॉर्ड ऑफ द एजीस म्हणून. ताजें कथानक कितें तर एक राजा आसता आनी ताजो एक हत्ती आसता मस्तावलेलो आणि त्या राजान ताका त्या हत्तीक सोडलेलो आसता
आनी तो हत्ती गांवांत भोंवता, लोकांच्या प्रॉपर्टीची नासधूस करता आनी गांवकरी चिंतेन आसता, पूण तो राजाचो हत्ती असल्या कारणान कोण ताका कांय म्हणपाक शकना किंवा ताचेर अंकूश हाडपाक शकना. एक दीस एक भुरगें त्या हत्तीच्या पांया पोंदा येता आनी तेन्ना मागीर गांवचे लोक मातशे चिंतीत जावपाक लागता आनी मागीर ते जमून विचार करता आतां कितें करपाचें. आनी तेंच्याच भितरलो एक मनीस उबो रावता आनी तो म्हणटा की ना ना, हें राजा जें करता हें चूक. खरें म्हणल्यार ताणें आपल्या हत्तीचेर अंकूश दवरपाक जाय आनी तुमची जी प्रॉपर्टी जी डिस्ट्रॉय जाल्या तो तुमचेर जाल्लो अन्याय तेजी भरपाई तुमी राजा कडल्यान घेवपा जाय. ह्यो मागण्यो घेवन आमी राजा कडेन या. सो ते सगळे तेकाच आपलो लिडर मानून किंवा तेंच्या भितरलो बुदवंत मानून तेका फुडें करता आनी तोय तेंचें एक संघटन बांदता, तांकां भाशणां बिशणां दिता, तांकां प्रेरीत करता राजा कडेन वचून न्यायाची जाप मागपाक. आनी ते वता आनी तो तांकां ट्रेनिंगूय दिता की बाबा थंय फाल्यां राजाच्या महालान वतकीर कशें राजा कडेन आपली मागणी फुडें दवरची. ते महालान वता एक दीस आनी महालांतलें वैभव पळोवन ते सगळें दिपता आनी ते आबूज जाता. आनी तेंची जेन्ना पाळी येता राजा कडेन आपले गाराणें घालपाची तेन्ना तेंच्या तोंडांतल्यान शब्द फुटना. राजा विचारता आरे कितें जालें, ते कांयच उलोवपाक शकना. तो परत विचारता कितें जालें, ते कांयच सांगपाक शकना. ते हळू मागीर हेजे कडेन पळयता, हो जो तेंचो बुदवंत आसा तो फुडें सरता. मागीर राजा विचारता आरे कितें जालें तुमचें, बेगीन सांगा, आपल्याक आनी गोश्टी डील करपाच्यो आसा. तो म्हणटा राजा तुमचो तो हत्ती, कितें जालें हत्तीचें. ना तो एकटो भोंवता तें बरें दिसना, ताका एक घरकान्न हाडची अशी आमची मागणी आसा म्हण. सो तो राजा एक खुश जाता की बाबा आपल्या हत्तीची काळजी आपलें पूर्ण राज्य घेता आनी तर तेंची जर अशी मागणी आसा तर ताका आपण एक हत्तीणूय हाडून दिवची. म्हणून तो एक हत्तीण हाडटा आनी ती हत्तीण येतकीर मागीर हत्ती आनी हत्तीण वांगडा मेळून मागीर गांवाची नासधूस करपाक लागता. नाटक हांगाच सोंपता, पूण सांगपाची गजाल कितें ना, प्रसंगात आमचे जे विचारवंत आसा, इंटेलेक्च्युअल्स आसा, ते कोणाच्या वाटेन उबे रावता, ते सत्ते वाटेन उबे रावता काय सत्या वाटेन उबे रावता. ही आज एक्चुअली एक इम्पॉर्टंट गजाल जी आमी मतीन दवरपाक जाय. आनी म्हाका दिसता शैलूबाईलें पुस्तक जें आसा तितून फक्त गोंया बद्दल न्ही, भारता बद्दल न्ही, वर्ल्ड लिटरेचरा बद्दल, सायन्स फिक्शन फिल्मां बद्दल खुबशे आर्टिकल तितून आसा. आनी तितूंतल्यान एक जो वर्ल्ड व्यू मेळटा, दिसता की बाबा समाजान सजग नागरीक कशें निर्माण करप आनी तितून साहित्याचो, तितून लेखनाचो कितलो वांटो आसा हें शैलूबाई एक स्वता उदाहरण. पूण तें आपल्या पुरतें ताणें तें दवरलें ना. आपूण जें कितें वाचता, आपूण जें कितें आत्मसात करता, आपूण जें कितें संपादन करता तें ज्ञान लोकां कडेन पावप आनी एक समाज समृद्ध करप ही जी ताजी एक ताजो प्रयत्न आसा, त्या प्रयत्नाचें फळ म्हणल्यार हें पुस्तक. आंतोनियो ग्रामशी म्हणून एक इटालियन मार्क्सिस्ट आशिल्लो, मुसोलिनीन ताका अरेस्ट केल्लो, तो कित्याक तो कम्युनिस्ट पार्टीचो मेंबर आशिल्लो म्हणून. आनी तेन्ना जेन्ना तो जेलीन आशिल्लो ताणें खूब नोट्स बरयल्ल्यो. मुक्त चिंतन ताणें तेन्ना केल्लें इटलीच्या प्रिजनांत. आनी ते नोटबुक्स तो आपल्या भयणीक धाडटालो. ताच्या मरणा उपरांत ते प्रिजन नोटबुक्स म्हणून प्रकाशीत जाले. तातूंत ताणें साबार गोश्टींच्यो व्याख्या केल्या. म्हळ्यार सबॉल्टन ही कन्सेप्ट ताणें दिली तितून. तशेंच ते ऑर्गेनीक इंटलेक्च्युअल म्हणून तो एक कन्सेप्ट दिता की ऑर्गेनीक इंटलेक्च्युअल म्हणल्यार कितें, खंयच्या एका वर्गाच्या हितसंबंदा कडेन एक निश्ठा आसपी, ताचेर कसलीच कॅपिटलिस्ट किंवा आनी कसले उत्पादन प्रक्रियेची मक्तेदारी तेजेर चलना. तेजी निश्ठा ही फक्त आपूण ज्या वर्गांतल्यान येता त्या वर्गाचे हितसंबंद आनी तेंची मुक्ती जी आसा ताजे कडेन आसची. ह्या तरेन जो ज्ञान निर्माण करता, जो ज्ञान निर्मिती करता, तो एक ऑर्गेनीक इंटलेक्च्युअल. आनी म्हाका दिसता की शैलूबाई सारकेलो मनीस हो एक ग्रामशियन सेन्सान आमच्या भितर एक ऑर्गेनीक इंटलेक्च्युअल आसा. कित्याक ज्ञान निर्माण करप ही तशी त्या मनान विद्यापिठान कोण प्रोफेसर आसा तेंचेर सोंपयल्ली जबाबदारी. तांकां मागीर त्या प्रमोशना खातीर आनी हेज्या खातीर ज्ञान निर्माण करप खूब जाता, पूण तें ज्ञान थंयच्यान केन्ना भायरूय पावना आनी त्या ज्ञानाचो उपयोगूय कोणाक कितें जाता हेजेरूय कांय आमकां खबर आसना. सो आनी मागीर ताका वेगवेगळे मागीर कोण ताका पेट्रनायज करता त्या नॉलेजीक, कोण तें वाचता, ते खंयच्या सर्कलांनी तें ज्ञान वाचलें वता. ही कसलीच बंधनां शैलूबाईक ना. एक युनिवर्सिटीच्या भायर रावून
ज्ञान निर्माण करप हाची एक मोठी परंपरा भारतान आसा. म्हणल्यार फुले आंबेडकरा पासून राहुल सावंतकृतायन डी कोसंबी हे सगळेच लोक त्या परंपरेचे पायीक. तितून शैलूभाई एक शैलूभाईचं नाव म्हाका दिसता आमी घालपाक जाय आनी एस्पेशली की प्रादेशीक भाशेन तें ज्ञान निर्माण करप. आज इंग्लिशीन बरयल्यार ह्यो गोश्टी तश्यो खूब वाचल्यो वतल्यो आनी ताजो एक वाचक वर्ग आसा. पूण प्रादेशीक भाशेन हो एक वाचक वर्ग तयार करप, ती समज तयार करप ही खूब इम्पॉर्टंट गजाल. आनी त्या खातीर हें पुस्तक ताजें आयलें ताज्या खातीर आभारूच. पूण एक वतना वतना एक बारीकशी एक रिक्वेस्ट आसा शैलूभाईक. गेल्या 40 वर्सां किंवा एस्पेशली गोवाचे टुरिजम डेस्टिनेशन जाल्ल्या नंतर जे एक नवी राजकीय वेवस्था म्हणा, भांडवलशाही म्हणा गोंयान उबी जाली, तितून गोंयचें राजकीय चित्र बदललें. प्रादेशीक पक्ष खंय तरी भायर पडले, जे तेंचे एक सत्तेन जो वांटो आशिल्लो तो कमी जालो. राष्ट्रीय पक्ष आयले, इंट्रस्ट वेगळ्या लोकांचे आतां सेफगार्ड ते जाता. आनी ह्या प्रक्रियेचो आयचो एक दुवो आसा. मागीर त्या गेल्या 80s आय 2020s पर्यंत ही जी पूर्ण प्रक्रिया जाली तेजो एक लागींच्यान साक्षीदार शैलूभाई आसा. तर त्या प्रक्रियेचेर म्हाका दिसता एक लॉंग फॉर्म एनालिसीस शैलूभाईन करचो आनी कदाचित तें तेंचें तिसरें पुस्तक आसूं येत अशी एक म्हाजी तेंचे कडल्यान रिक्वेस्ट. आनी ते दिनेश भाई ते छापतले ही एक इच्छा. इतलें सांगून म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. थँक्यू. देव बरें करूं कौस्तुभ. तुजी सामाजीक आनी आमच्या देशान जें कितें चल्लां ताजे विशींची तगमग तळमळ कळटा. कारण म्हाका दिसता सगळ्यांच्याच मनान ही तगमग आनी तळमळ आसा. खूब जाणांक आमी उलोवन दाखयना, पण खूब जाणांक दिसता आतां आमी मेली काय म्हणून. पण आमचे मदीं एकटो तरी आसा असो, आमच्या मदीं इतल्या खातीरच म्हणटा की खूब जाणांक खबर आसा की आमचे प्रोग्रेसीव स्टुडंट्स युनियन PSU म्हणून एक विद्यार्थी संघटना आशिल्ली आनी खूब जाणां हांगा आसाय बी आतां हांगा बशिल्ली आसा सभाघरान. आनी आमी सगळीं ताजे वांगडी आशिल्ले. आनी तातूंतलो एक धगधगतो असो निखारो म्हणजे शैलेंद्र मेहता. तो अजुनूय तसोच आसा. म्हणजे आमी खूब जाणां प्रत्येक जाण आपापल्या वेगळ्या वेगळ्या वाटांनी गेली, वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन आपल्याक कितें दिसता तें सांगपाक लागले. पण तो गोंयच्यान मुंबय गेलो. खूब जाण म्हाका विचारता मेहता म्हणजे कोण, गोंयचो काय म्हणून. ताजी आई प्रमिला सुर्लकार ही ताजीच आई न्ही, आमची बी मम्मी आशिल्ली. आनी पप्पाजी नरेंद्र मेहता हे आमचे पप्पाजी आशिल्ले. म्हणजे आमचें एक कुटुंबच कशें आशिल्लें. आनी तांचे कडेन जे देण आशिल्ली म्हणजे समाजा विशींची आवड वा कले विशींची आवड ती सगळी शैलेंद्र मेहता मदीं आसा. आनी तो विसरूंक ना. तो हांगच्यान मुंबय गेलो आनी मुंबय ताणें कितें केलें तर पोटा पाण्या खातीर जें करपाक जाय तें केलेंच, पण थंय आपली अशी PSU नांवाची आनी एक संस्था थंय सुरू केली. आनी म्हाका ताणें एकदां फोनार सांगलें तेन्ना म्हाका फट दिसलें, पण ताणें खरेंच सातत्यान ताजें तें चालू आसा. आनी हो इंगळो तसो खंय वचचो ना, खंय ना जाल्यार खंय पेट्टलो तशें हांव आशावादी आसा. आनी हय, शैलेंद्र मेहता वन्स अपॉन अ टायम प्रोफेसर आशिल्लो, पिलार कॉलेजीन शिकयतालो. आनी तुवें सांगलां तशें ते मागीर फक्त ते पेपर तयार करप आनी कितें करप, युगांक बसून हांसता. म्हाकाय हांसचेशें दिसता कारण आमकां ते गजाली करच्यो पडटा. आनी ताणें तें न्हयकारलें. पण तो बऱ्या पैकी हाडाचो शिक्षक, कोशकारूय बी तो, नाट्य कलाकारूय बी, लेखकूय, कवी शैलेंद्र मेहता. आनी आतां ताणें जें पुस्तक बरयलां तें पळयत जाल्यार तो हरशीं पळयल्यार तुमकां तो शांत मोवाळ आनी मोगाळसो दिसतलो. पण तो खूब वेळार तिडकलो काय तिडकता. खूब जाणांनी ताजें हें पळयलां आसतलें गोमंतक टीव्हीचेर जो तेन्ना इंटरव्यू घेता तेन्ना केन्ना केन्ना दिसता दुसरो उलयता काय होच आतां उठून हें करतलो काय म्हणून. सो हें ताजें मुक्त चिंतन हें जें पुस्तक आसा ताचो विमोचन करपाचो वेळ आयला. हांव मागतां आयचे मुखेल सोयरे हवलदार सर आनी गोरखनाथ बाबा कडेन तांणी ह्या पुस्तकाचें विमोचन करचें.
हे सुंदर अशा पुस्तकाचे डिझायन जे केला ते केला ऋषिकेश आठवलेन. हांव मागतां की ताणें माचयेर येवन एक पुस्तकाची भेट घेवची. हवलदार सर तांकां एक पुस्तकाची भेट दिवची आनी फुलांचो तोरो. पुस्तकाचे कवर आसा जे तुमी पळयला आसतले, सुंदर आसा. हे पुस्तकाचे कवर केला म्हणजे फोटो काडला हर्ष कामत. तो हांगा आयज पावलो ना. आयच्या सुवाळ्याक आमकां गोरखबाब मांद्रेकर उपाध्यक्ष इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रगांजा हे मानाचे सोयरे म्हणून लाभले. ते स्वता लेखन करतात, तशेंच तांचे सातत्यान समाजकार्य चालूच आसता. गोरखबाब, तुमी ह्या समयार आपले थोडक्या भितर विचार मांडचे. नमस्कार. मुक्त चिंतन या पुस्तकाच्या विमोचनाच्या ह्या वेळार म्हाजे वयले सगळे भोवमानिस्त आणि म्हज्या फुड्यान आशिल्ले सगळे साहित्य मोगी, पत्रकार, नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. हांव एक साहित्यीक न्ही, पण हांव साहित्य वाचपी, साहित्याचो अभ्यास करपी. फाटलीं 40 वर्सां कोंकणी साहित्याचो खास करून बाकीची पुस्तकां वाचता. पूण म्हाका खूब आवड आसा वाचपाची आनी म्हाका जो अनुभव आयला, हो जो ललित लेख निबंधाचें पुस्तक आतांच विमोचन जाल्लें आसा, म्हणजे मत अशें आसा की साहित्यांतलो एक बरो असो प्रकार, एक सुंदर प्रकार, जातून लेखकाक जिवंत अशें वर्णन करूंक मेळटा. ह्या लेखकाक खूब अशें स्वातंत्र्य आसा बरोवपाक. तो आपल्या बुद्धीच्या बळाचेर जे पळयता, जे अणभवता, ते लेखांतल्यान तो सुंदर चित्रण अशें वर्णन आपलें बरें करता. समाजातले वेगळे वेगळे विशय घेवन तो बरयता आसतना स्वता सुद्दां खोशी जाता, ताका खूब खोस जाता. पूण आमच्या सारके वाचप्यांक जेन्ना आमी ती पुस्तकां वाचता तेन्ना आमकां खूब खोस जातातूच, पण आमच्या ज्ञानांत भर पडटा. अशा तरेचो साहित्य प्रकार ललित लेख एक उत्कृश्ट अशे गोंयच्या खूब मोठमोठे अशे साहित्यीक जावन गेल्ले आसात. म्हाका खबर आसा, हांव जेन्ना गोवा युनिवर्सिटीन कोंकणीन MA जेन्ना सुरू जाली तेन्ना त्या बॅचाचो पयलो हांव स्टुडंट MA करपाक कोंकणीचो. आनी म्हज्या मुखार एकदम धवे अशे मोठे काळाचो मनीस फुडें बसला, दिलीप बाब बोरकार. तोय आशिल्लो. तो एक्सटर्नल, हांव इंटर्नल, अशे 2-3 चलताले तेन्ना. आनी त्या वेळार साहित्यांतले ह्या लेखन जे ललित लेखाचेर न्ही आमकां मोठमोठी नांव आयकूंक मेळटाली. ताच्या उपरांत हांवें कोंकणी भाशा मंडळाचो एक न्ही बरो असो कोंकणी शिक्षक सनद अभ्यासक्रम तयार केल्लो कोंकणी भाशा मंडळान त्या वेळार. आनी त्या वेळार आमचे स्वर्गीय भोवमानिस्त तानाजीबाब हणकार ताजे ते मुखेली वेवस्थापक कशे आशिल्ले म्हाका उगडास जाता. आनी त्या वेळार सुद्दां मोठमोठे ते अभ्यासक्रम, एक्चुली तो अभ्यासक्रम म्हणल्यार टिचरां खातीर BEd जे आसता पळय तो समान आशिल्लो. इतलो सुंदर अभ्यासक्रम आमच्या गोंयच्या मोठ्या खापे अशे लेखकांनी तयार केल्लो. पण दुर्दैवान त्या वेळार सरकारान तो एक्सेप्ट करूंक ना. तांच्यांनी मांडलेले की हो BEd म्हणून ट्रेनींग, जी ट्रेनींग टिचरांक आसता पळय ती धरची म्हणून आनी दिवचें म्हणून. पण ते तेन्ना जालें ना. पण त्या वेळार सुद्दां मोठमोठे अशे ललित लेखन करपी साहित्यकाची आमकां वळख जाली. हांव तो शिकलो. म्हाका दिसता आमचे गोंयचे ज्ञानपीठ अवॉर्डी रविंद्रबाब केळेकार, तशेंच दत्ता दामोदर नायक, शिलाबाई कोळंबकर हांचे आमकां खूब तेन्ना अशें वाचपाक मेळ्ळें. आनी ताच्या उपरांत जे आमी आतां पळयता, आमचो मुकेश बाब थळी, संजीव बेरेकार, सुमेधा कामत अशे अनेक आसात की ते उत्कृश्ट अशे ललित लेखन तांचे आसा आमकां वाचपाक मेळटा, आमच्या ज्ञानांत भर मेळटा. आनी हे इतलेंच उरूंक ना तर आज आमी वृत्तपत्रांत जेन्ना पळयता, पेपरांत जेन्ना पळयतात, हे खूब कोंकणी लेखक जे आसा, हांव कोंकणी लेखक अशें म्हणना, पण हे लेखक मराठी वृत्तपत्रांत खूब लेख येतात. मुकेश बाब तर आमी सदांच पळयतात, वाचतात. म्हणजे कोंकणीतले हे अशे लेख, ललित लेख बरोवपी मराठीतूय उत्कृश्ट बरोवंक शकता हें आमकां दिसता. आनी त्यामुळे अशा तरेचे साहित्य वाचपाक मेळटा आसतना हांवें पळयलें की आमचे गोंयचो असो एक मराठी लेखक तो चिन्मय घैसास, ताणें
एक 3 जणांचे लेख घेऊन म्हणजे संजू बेरेकार, मुकेश थडी आणि आमचो शिलाबाई कोळंबकर हाजे लेख, ललित लेख, निबंध मराठीन ट्रान्सलेट केले, अनुवाद केले. इतलेंच न्हय तर संजूभाऊ वेरेकाराचें एक पुस्तक म्हाका दिसता बरें तें गाजलेलें फाटल्या दिसांनी म्हणजे वर्सांनी फाटीं ते एक ललित लेखांतले यादींतले कुरकुट नांवाचें पुस्तक. तातूंत एक न्हय लेख असो सुंदर आसलो गांव घरा म्हणून, आनी तो गांव घरा मराठीन ट्रान्सलेशन जालोच, पूण त्याच भायर आमच्या एका गोंयच्या लेखकान तो पुर्तुगीजान सुद्धा ट्रान्सलेट केलो. म्हणजे त्या ललित लेखाची इतली तांक आसा की तो लेख त्या मित्रान खंय पुर्तुगालाक आपल्या म्हणजे आमचे गोंयचे लोक मुक्ती पयली किंवा ताज्या उपरांत सुद्धा खुबशे लोक वचून पुर्तुगालाक सेटल जाले, ती पयली पिळगी. पण ताज्या उपरांत जी दुसरी पिळगी जाली तांकां गोंय कितें हें खबर नाशिल्लें, थंय आसलें. पण हो गांव घरा ललित लेख जो आसा पळय हातूंत ते जिवंत अशें चित्रण गांव गिऱ्या वाठाराचे, ते आमची संस्कृताय, जे आमचे दायज, आमचो कालो, चिखल कालो आसत, आमचें हें सगळें वर्णन तांकां थंय वाचपाक मेळ्ळें. पण ताजे म्हाका एक मनीस जो कांदोळचो एक मनीस, म्हणजे हांव कांदोळी थंय शिकयतालो, तो एक मनीस म्हणलो आरे कितलें सुंदर, आमच्या भुरग्यांक कांय खबर नासलें पण ह्या लेखकान, ह्या ललित लेखकान आमकां वाचपाक मेळ्ळें पुर्तुगीज भाशेन. म्हणजे ललित लेखन हो साहित्य प्रकार म्हज्या हाच्या प्रमाणे कविता समजा केन्ना पळयल्यार आमकां मातशी वाचता आमी पण गुडार्थ कळपाक मातसो वेळ लागता, आमी सामान्य मनशाक म्हणटा. पण ललित लेखन असो प्रकार आसा की 100% म्हाका दिसता हो सगळ्यांक कळटा आनी ताचो अनुभव, ताचो आनंद घेवंक मेळटा. आयच्या ह्या वेळाचेर आमचो शैलेश बाब हाणें हें पुस्तक बरयलां, सुंदर मुक्त चिंतन. हांव अशेंच तेजे कडेन विनंती करता, तेजें अभिनंदन करताच, पण तेजे कडेन मागता अशेंच तरेची खूब अशीं पुस्तकां येवची आनी आमच्या ज्या गोंयांत मोठमोठे ललित लेखन निबंधकार जावन गेले तांच्या वळेरीन येवपाक तुमी प्रयत्न करची असती आस्त बाळगिता आनी हांगा थांबता. देव बरें करूं. देव बरें करूं गोरख बाब. ते म्हाका दिसता जे वळेरी आसा ताज्या वयरी एकाद्रे वचून बसत प्रयत्न करना आसतना आयज आमच्या ह्या सुवाळ्याक हवलदार सर आमकां मुखेल सोयरे म्हणून लाभल्यात. हें आमचें खरेंच व्हडलें भाग्य. आनी ते ज्या पद्दतीन उलयता ते इतले मोवाळ आनी रसाळ आसता की खूब जाण मुद्दाम येतात. आनी हांगाय म्हाका खूब जाणांनी सांगलें की हवलदार बाबा आसा म्हणून आमी आयल्या म्हणून. ते आदले IAS ऑफिसर वा सरकारी सेवेन आसतना तांणी खुबशे वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीची आपली कामां समर्थपणान निभयल्या. पण तांची जी ओढ सिनेमा कडेन जी आसा, पुस्तकां कडेन आसा, ती ओढ तांकां पयलीं बी आनी आतांय बी सगळ्या गोंयच्या भोवसा मदीं ते फिरतात. ताका लागून ते आमचेच दिसता आमकां. म्हणजे ते खूब वेल्या स्तरा वेले एक्चुली, पण आमकां दिसता की ते आमचेच, तांचें आयकुचेंच. तर ह्या समयार सर तुमी आपले विचार मुक्त चिंतनाचेर सांगचे. आजचा जो विषय आहे शैलेंद्र मेहताने जे लिहिलेलं पुस्तक आहे त्या संदर्भात, आणि तो जो एक जॉनर किंवा साहित्य प्रकार आहे त्याला आपण लघु निबंध, ललित निबंध किंवा इंग्रजीमध्ये आपण नॉर्मली नॉन फिक्शन असं म्हणतो. आता त्याच्यात अजूनही नवीन वेगवेगळे प्रकार आहेत. शिक्षणानिमित्त मी मुंबईला, म्हणजे मी ओरिजिनली कोल्हापूरमधून मुंबईला गेलो होतो आणि मुंबई विद्यापीठात शिकत होतो आणि माझा विषय काहीतरी सायकोलॉजी वगैरे होता. तर मग कलिना कॅम्पसमध्ये मी राहायचो, जे उपनगर आहे मुंबईचं. आणि तिथून आम्ही काही कारण नसताना बऱ्याचदा साऊथ बॉम्बेत जायचो 80च्या सुमारास. आणि साऊथ बॉम्बेचं जे दृश्य असायचं ते असं कुठेतरी प्रदेशात गेल्यासारखं आम्हाला त्यावेळेला वाटायचं. म्हणजे आता पणजीत संध्याकाळच्या वेळेला बाहेरून आलं तर सगळं नदीचा सगळा परिसर बघितला तर आपण पणजीत आहोत की परदेशात आहोत असं वाटतं. तसाच तो प्रकार होता.
तर ते साऊथ बॉम्बेत गेल्यानंतर आमची 1-2 गोष्टी असायच्या. आम्ही कुलाब्याला जाऊन पहिल्यांदा एक 15 रुपयाचा शर्ट घ्यायचो. तो 100% कॉटनचा, आता म्हणजे आता कौस्तुभने घातलाय तसा शर्ट असायचा. आणि मी त्या 80च्या दरम्यान ज्यावेळेला मुंबईला गेलो होतो त्यावेळेला आम्हाला कपडे घेऊन शिवायची अशी एक परंपरा आमची होती. असा रेडीमेड शर्ट घेण्याचं असं काही कन्व्हेन्शन त्या काळात नव्हते. आणि मग तिथून चालत येताना तिथं मुंबई विद्यापीठाचं लँग्वेजेसचा सेक्शन तिथंच होता. राजाबाई टॉवर, तिची लायब्ररी तिथंच होती. त्या रस्त्याच्या फुटपाथवरती आम्ही जुनी पुस्तकं बघायचो आणि सहसा 5 ते 10 रुपयात आम्हाला एखादं पुस्तक आम्ही घ्यायचो. तर त्या दरम्यान मी घेतलेलं, अगदी सुरुवातीच्या काळात घेतलेलं एक पुस्तक जे अजूनही माझ्या लायब्ररीत आहे, ते एका फ्रेंच लेखकाचं होतं. त्याचं नाव होतं मायकेल मोंटे, MONTAINE. तर तो त्यावेळेला मला कल्पना नव्हती की हा काय लेखक आहे, पण त्याचं एस्सेचं पुस्तक होतं आणि त्या पुस्तकातला आतला जो पेपर होता तो ॲसिड फ्री होता आणि तो अजूनही टिकून आहे 30-35 वर्षानंतर. नंतर मला समजलं की हा मायकेल मोंटेन आहे, ह्यानं हा जॉनर, हा साहित्य प्रकार शिवाजीच्या जन्माच्या आधी 50 वर्ष सगळ्या जगभरात आणला. म्हणजे मायकेल मोंटेनची अनेक जगातल्या भाषात ट्रान्सलेशन झाले. तर मायकेल मोंटेननं अगदी सुरुवातीला सांगितले की हा काय आहे प्रकार, त्यांनी जो आता जो मुक्तचिंतनामध्ये जो फॉर्म वापरलेला आहे साहित्याचा, तो काय आहे. त्यानं सांगितलं की हा माझ्या काही इन्स्ट्रक्शनचा भाग नाही, आय एम नॉट गोइंग टू टीच यू, इट्स अ पार्ट ऑफ माय लर्निंग. And incidentally, I learn a lot of things while writing this, but even my readers, if they find something useful, that is incidental or accidental. असा एक असा मॉडेस्ट असा त्याचा अप्रोच होता की हे सगळं माझ्या स्वतःसाठी करतोय, तुम्हाला ह्यातनं काय जर मिळत असेल. म्हणजे उदाहरणार्थ शैलेंद्र मेहता जगभरातल्या महत्वाच्या लेखकांच्या विषयी मुक्तचिंतनमध्ये लिहितात. आता त्यात अनेक लोक आहेत, पण गोव्यामधला एखादा वाचक उत्सुकतेपोटी त्यातला एखादा लेखक निवडेल, अमेझॉनवरती त्यातलं एखादं पुस्तक मागेल, सारामोगा असेल, मांटो असेल, तर असे वेगळे लेखक, आणि मग त्यातनं त्याला इंटरेस्ट त्याच्यामधला त्या लेखकांच्या मध्ये तयार होऊ शकतो. तर ह्या पॉसिबिलिटीज अशा चिंतनामध्ये निश्चितच असतात. दुसरा ह्या साहित्य प्रकारावरचा जो विषय आला तो म्हणजे मी अनेक 4-5 नोकऱ्या सोडून गोव्यामध्ये ज्यावेळेला नोकरीला लागलो त्यावेळेला मोबाईल नव्हता, त्यामुळं ऑफिसमध्ये बऱ्याच मोकळ्या वेळेमध्ये मी एक पहिली कादंबरी वाचली आणि ती इन्सिडेंटली कशी घेतली मला आठवत नाही. एक रॉबर्ट म्युझिल नावाचं जर्मन ऑस्ट्रियन लेखक होतं, त्याचं द मॅन विदाउट क्वालिटीज नावाचं 3 खंडामधलं पुस्तक होतं. तर ते पुस्तक फिक्शन आहे, कादंबरी आहे ती, पण त्याच्यामधला जो नायक आहे तो अनेक गोष्टीवरती मेडिटेशन करतो. त्यातला एक महत्वाचा विषय सारखा त्यात यायचा, तो म्हणजे एस्से हा फॉर्म काय आहे, एस्से कोण लिहितो, त्या एस्सेचा सिग्निफिकन्स काय आहे. तर त्या तो नायक असतो त्याचा, तो उलरिच म्हणून, तो असं म्हणतो की एस्से नॉर्मली आपण वर्तमान काळात घडणाऱ्या गोष्टीमधनं घेतो त्याचा विषय, आणि मग बऱ्याचदा भविष्यकाळाकडे जातो, कधी कधी भूतकाळाकडेही बऱ्याचदा जातो. तर ह्या दोन्ही काळामध्ये पण त्याचा उगम हा वर्तमान काळातला असतो, आणि वर्तमान काळाचं अंडरस्टँडिंग तसं फार डिफिकल्ट असतं. म्हणजे वर्तमान काळाचा वेध आपण घेऊ शकत नाही. म्हणजे आता राजू नाईक वगैरे इथं आहेत, गेल्या आठवड्यात जे काही आपल्या आजूबाजूला घडलं, जे गोव्यात किंवा गोव्याबाहेर काय घडलं, त्याचं काय आपल्याला तसं फारसं अंडरस्टँडिंग होत नाही. ते सामाजिक असो किंवा राजकीय असो, लगेच त्या सगळ्या गोष्टी आपल्या लक्षात येत नाही, त्याला काही काळ जावा लागतो आणि मग समजतं. त्यामुळे त्यातला नायक असं म्हणतो की हे एस्से हा फॉर्म हा बेसिकली टेंटेटिव्ह आहे, हा हायपोथेटिकल आहे, ह्याच्यात असं कन्क्लुझिव्ह असं काही असत नाही आणि कम्प्लिटली असं काही असत नाही. ह्या साहित्य प्रकारचा तिसरा माझ्याकडचा इश्यू असा होता की हे काही वर्तमानपत्री लिखाण नाही आहे. दिस इज नॉट अ जर्नलिस्टिक रायटिंग. जर्नलिस्टिक रायटिंग जे असतं ते सर्वसाधारणपणे मोमेंटरी असतं. पण आता राजू नाईक पूर्वी लोकमतमध्ये असताना किंवा आता गोमंतकमध्ये असताना त्यांचं जे एन्व्हायरमेंटचं रायटिंग आहे
ते काही तात्कालिक असं मी मानत नाही. ते महत्त्वाचं रायटिंग आहे आणि ते रायटिंग हे जर्नलिस्टिक रायटिंग अशा स्वरूपामध्ये अजिबात मोडत नाही. तर अमेरिकन इंग्लिशमध्ये हा जो नॉन फिक्शन आहे, म्हणजे आता तुम्ही गोव्यामध्ये बघा रवींद्र केळेकरांनी मोठ्या प्रमाणात नॉन फिक्शन लिहिले आहे. तर हे नॉन फिक्शनला त्यांनी असा वेगळा शब्द दिला, म्हणजे फिक्शन आणि नॉन फिक्शन आणि पोएट्री अशी 3 क्लासिफिकेशन जर घेतले तर ह्या नॉन फिक्शनला त्यांनी आता क्रिएटिव्ह नॉन फिक्शन असं मानलं. आता आपण ज्यावेळेला क्रिएटिव्ह नॉन फिक्शन म्हणतो त्यावेळेला त्याचा उद्देश काय असतो, असं जे ट्रान्झिटरी असतं, मोमेंटरी, ट्रान्झिटरी, जर्नलिस्टिक, दॅट वी ट्राय टू कन्वर्ट इन टू इटर्नल, लॉंग लास्टिंग. तर ही प्रक्रिया थोडीशी महत्वाची आणि मोठी आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ आम्हाला ज्या वेळेला इंग्रजी चांगलं वाचता यायला लागलं त्यावेळेला आम्ही जे काही एस्सेज वाचले त्यातले अनेक एस्से अजूनही माझ्या डोक्यात आहेत. म्हणजे उदाहरणार्थ अर्जेंटिनाचा एक लेखक होता जॉर्ज लुईस बोर्हेस म्हणून. ह्यानी काफकाच्या स्टोरीजविषयी, शॉर्ट स्टोरीजविषयी लिहिलं, किंवा त्यांनी सर्वंटाईच्या डॉन किहोतीविषयी लिहिलं, त्याची जी महत्वाची कादंबरी आहे. तर ते 70-80 वर्षापूर्वी लिहिलेली गोष्ट अजूनही रिलेव्हंट आहे आणि ते अजूनही क्लासिक आहे. ते त्या काळातलं मोमेंटरी असं काही नाही. तुम्ही याच्या भारतीय संदर्भात जर बघितलं, जे एक भारतीय लेखक म्हणून आपल्याकडे एक अमिताभ कुमार नावाचा लेखक आहे. हा कौस्तुभराव म्हणजे शिकतो त्या देशामध्ये, गेल्या 30 वर्षापासून एका कॉलेजमध्ये इंग्रजी शिकवतो अमेरिकेत. तर एक 10 वर्षापूर्वी त्याची आई वारली, म्हणजे त्याची आई बिहारची, पटण्याची. तर आई वारल्यानंतर तो तिकडून येतो अमेरिकेतून, आणि आई वारल्यानंतर तिच्या ज्या मृत्यूचे ज्या रिच्युअल्स आहेत, आणि सहसा आपल्या देशभरात ते रिच्युअल्स सगळे सारखेच आहेत, त्याला अग्नी देण्याचं काम त्याला करायचं असतं, तो घरातला सगळ्यात मोठा आहे. ह्याच्यावरती तो एक एस्से लिहितो नंतर, त्याचं नाव आहे पायर, PYRE. तर तो ग्रँटाने आपल्या 2014च्या साधारण इंडियावरचा जो व्हॉल्यूम काढला त्यात घेतला होता. मी त्यात अरुण कोल्हटकरी आहे आणि हाही आहे. तर त्या लेखामध्ये तो लेख इतका गाजला, आणि त्या लेखाची लिहिण्याची जी पद्धत होती, म्हणजे ह्या सगळ्या भारतीय रिच्युअल्सकडं अमेरिकेत 30 वर्ष आयुष्य काढणारा माणूस ज्यावेळेला बघतो त्यावेळेला थोडासा त्यातून तो असा आउटसाइडर होतो, आणि त्याला अनेक गोष्टी खटकतात. त्या कन्व्हेन्शनला तो सगळ्या कन्व्हेन्शन त्यातल्या पाळतो, पण वेस्टर्न सोसायटीत राहिल्यामुळं जी एक मॉडर्निटी बाहेरून आलेली असते आणि लहानपणापासून वाढलेली आपली जी ट्रॅडिशन असते, त्यातलं जे चिंतन आहे, मेडिटेशन आहे, ते त्या एस्सेमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने येतं. गोव्यामधलं उदाहरण घ्या, म्हणजे मी 2012मध्ये दत्ता नाईकनी एक फातोंड पावली नावाचं पुस्तक लिहिलं, एक छोटंसं एस्सेज लिहिलं. आता हे फातोंड पावली हे सकाळचा जो मॉर्निंग वॉक आहे, आणि तो लेख इतका सुंदर होता. म्हणजे त्याने मडगावमध्ये आपण सकाळी कसे फिरतो हे लिहिलं. नंतर ते मी हैदराबादला गेल्यानंतर हैदराबादला कसा फिरतो, बेंगलोरला घेऊन पॅरिसमध्ये कशा फिरतो, पण त्या सगळ्या लेखामध्ये इतका साधा सरळ, आणि तो कोकणीमधला लेख मी 2012मध्येच तो वाचला होता. पण माझ्या डोक्यामध्ये जी स्मृती होती, मेमरी होती, ती अशी होती की मी तो मराठीत वाचलाय की कोकणीत वाचलाय ह्याच्याविषयी मला डाऊट होता. म्हणजे मला तो इतका जवळचा वाटला की तो माझा मातृभाषेसारखाच, म्हणजे तो कोकणीत वाचलाय असं माझ्या डोक्यातच नव्हतं. इतका सुंदर लेख त्यांनी लिहिला. नंतर आम्ही मुंबई विद्यापीठात शिकत असताना दुसरा एक म्हणजे आवडलेल्या याच्यातला शेवटचा लेख सांगतो. तो म्हणजे वॉल्टर बेंजामिन नावाचा जर्मन कल्चर क्रिटिक होता, मोठा विचारवान. त्यांनी अनपॅकिंग माय लायब्ररी नावाचा एक निबंध लिहिला. तो स्वतःचं त्याचं पर्सनल लायब्ररी मोठी होती, आणि त्याच्यात त्यांनी काय लिहिलं की त्या पुस्तकाच्या पजेशनपेक्षा ती पुस्तकं त्यांनी कशी ॲक्वायर केली होती, घेतली होती. अनेक शहरामध्ये जाऊन फिरून, आणि वेस्टर्न सोसायटीमध्ये पुस्तकं घेण्याची पद्धत आपल्यापेक्षा थोडी वेगळी असते त्या काळात. आता आपण अमेझॉनवर घेतो, पण त्या काळात आपण बुकशॉपमध्ये घेतो. पण त्या काळात हा जो मेजर पुस्तकप्रेमी जो माणूस असतो तो अनेक प्रकारच्या पब्लिक ऑक्शनमधनं पुस्तक घेतो. तर त्याने अनेक पब्लिक ऑक्शनमध्ये भाग घेतला होता. तर त्याच्या मेमरीज काय होत्या ते त्याने त्याच्यामध्ये लिहिले. आता एवढ्या वर्षांतर जवळ 100 वर्ष त्या लेखाला झाली,
अजूनही तो रिलेव्हंट आहे. म्हणजे हा जो ट्रान्झिटरी भाग आहे तो इटर्नल असा हा कुठल्याही ह्याच्यामध्ये होऊ शकतो. त्याच्यानंतर ह्या एसेज ह्या फॉर्मवरचा अजून एक इश्यू होता. अमेरिकेतल्या युनिव्हर्सिटीजमध्ये, अमेरिकेच्या युनिव्हर्सिटीज ह्या चांगल्या मानल्या जातात सर्वसाधारणपणे. तर ह्या युनिव्हर्सिटीमध्ये अशी एक कन्व्हेन्शन आहे, प्रथा आहे की महत्त्वाचे लेखक अमेरिका बाहेरचे, पर्टिक्युलरली लॅटिन अमेरिकेमधले, युरोपमधले, ते लेक्चरसाठी बोलवतात आणि आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी ते 4-5 दिवस त्यांची लेक्चर्स ठेवतात, लिटरेचर या विषयावर. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीनं बऱ्याचदा जॉर्ज लुईस बोरेसला बोलवलं होतं, नंतर इटालो कॉल्विन नावाचा एक लेखक जो पॅरिसमध्ये राहायचा त्या काळात त्याला बोलवलं होतं. तर इटालो कॉल्विननं त्या हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीच्या लेक्चर्समध्ये एक गोष्ट सांगितली आहे. ती अनेक लोकांनी पूर्वी सांगितली असेल, पण ते लेक्चरमध्ये सांगितल्यामुळे ती फार बाहेर गेली मोठ्या प्रमाणात, की फिक्शन, नॉन फिक्शन हे जे 2 प्रकार आहेत, ह्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा असा कॉमन एलिमेंट कुठला आहे? तर तो कॉमन एलिमेंट आहे लाईटनेस, म्हणजे त्याचं हलकं फुलकं असणं, साधेपणानं ते लिहिणं. आणि ते लिहिलं तर ते वाचकांच्याकडे जातं मोठ्या प्रमाणात. म्हणजे मायकेल मोंटेननं फ्रेंचमध्ये अतिशय हलकं फुलके असे निबंध लिहिले. अनेकदा पुस्तक वाचण्याविषयी, पुस्तक कलेक्ट करण्याविषयी एक 400-500 वर्षापूर्वी लेखले. आत्ताही आपण वाचताना त्या आपल्याला ते खूप इंटरेस्टिंग वाटतात. तीच परंपरा पॅरिसमध्ये, फ्रान्समध्ये बाकीच्या लेखकांनी, इटालो कॉल्विन तिथं होता, त्याचे निबंध तसेच आहेत. बाकी फ्रेंच लेखकांनी तशाच पद्धतीचं लिहिलं. इन्सिडेंटली भारतीय भाषामध्ये, मराठीमध्ये, म्हणजे मराठीतले अनेक निबंध गोव्यातल्या जुन्या पिढीच्या अनेक लोकांनी वाचलेले आहेत. सुरुवातीला खांडेकर, फडके हे निबंध लिहायचे, पण ते निबंध आता तुम्ही कोणीच वाचू शकणार नाही. त्या काळातही वाचणारा वर्ग मर्यादित होता. नंतर आनंद खानेकर आले, त्यांनी थोडासा त्याला हलका फुलका टच दिला, पण ते आता आपण वाचू शकणार नाही. नंतरच्या काळात, म्हणजे आत्ताच्या आधुनिक काळामध्ये 2-3 निबंधकार आणि हलकं फुलकं लिहिलं आणि ते वाचकांशी कनेक्ट झाले. त्यातले एक श्रीनिवास कुलकर्णी, त्यांनी ढो नावाचा जो निबंध संग्रह लिहिला त्याची 9वी का 10वी प्रत आता निघाली. ते एवढं त्यांनी लिहिलं. नंतर इंदिरा संत नावाच्या ज्या कवी होत्या, त्यांचा मुलगा प्रकाश नारायण संत, ह्यांनी साध्या पद्धतीनं हे लिहिले. आणि नंतर आत्ताच्या काळातला महत्त्वाचा, थोडासा गंभीर पण नाटक, सिनेमा ह्या सगळ्या गोष्टीविषयी लिहिणारा महेश एलकुंचवार. तर महेश एलकुंचवारनं जे नॉन फिक्शन म्हणजे निबंध लिहिले, हे आउटस्टँडिंग निबंध, छोटे पण आउटस्टँडिंग. ते आता कुणीही आपण वाचू शकतो. आणि त्याच्यामध्ये जरी तात्कालिक संदर्भ असले तरी कलेच्या अनेक गोष्टीविषयी त्यांनी अतिशय चांगलं असेल. आता ह्या लाईटनेस नंतर शेवटचा मुद्दा निबंध ह्या प्रकाराविषयी येतो, तो म्हणजे एनिथिंग व्हॉट यू रीड ऑर राईट नेसेसरीली गिव्ह यू सम प्लेजर. म्हणजे कुठलाही वाचक जगभरातला हा आपल्याला काहीतरी माहिती मिळायला पाहिजे, आपल्याला काहीतरी ज्ञान मिळायला पाहिजे म्हणून पुस्तक वाचत नाही. जे ते दिलीप बोरकरांचं असो किंवा शैलेंद्र मेहताचं असो, त्यातनं मला एक वाचनाचा आनंद मिळतो हा भाग. तर हा भाग अशासाठी म्हणतो की गोव्यामध्ये आत्ता सध्याचं जे पॉप्युलेशन आहे याच्यामध्ये 35 वर्षाच्या खालचा जो पर्सेंटेज आहे ते 50% मुलं आहेत आपल्याकडं. यंग पॉप्युलेशन आहे. आणि हे यंग पॉप्युलेशन वर्तमानपत्र वाचत नाही, मॅगझिन फार कमी प्रमाणात वाचतात, पुस्तकं अतिशय कमी प्रमाणात वाचतात. इव्हन सेंट्रल लायब्ररीची तुम्ही मेंबरशिप बघितली तर ती आपल्या जनरल पॉप्युलेशनच्या प्रमाणात फार कमी पर्सेंटेजमध्ये आहे. तर मागच्या पिढीतले, म्हणजे आता माझे अनेक लोक माझ्या जुन्या पिढीतले गोव्यातले आहेत, तशी परिस्थिती नव्हती. म्हणजे आपल्या गोव्यातला माधव बोरकर नावाचा ग्रस्त हा मराठी, कोकणी, इंग्लिश सगळ्या भाषातलं वाचतो, प्रचंड वाचतो, अजूनही वाचतो. आणि वय, बाकीचे काय आजार हे सगळं असताना तो वाचत असतो. ते हे एका बाजूला, त्याची पिढी एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला तरुण. तर ह्याची आपण ज्यावेळेला कारण मीमांसा करतो त्यावेळेला आपण बऱ्याचदा नॉर्मल जर्नलिस्टिक लँग्वेजमध्ये कारण मीमांसा करताना आपण वाचन संस्कृती आणि लेखन संस्कृती असं एक द्वंद्व घेऊन करतो की बाबा वाचन संस्कृती कमी होत चाललेली आहे. पण त्याचा दुसरा अँगल आपण विचार करायला हरकत नाही. तो म्हणजे असा आहे की
हे आपल्या लेखन संस्कृतीमध्ये काही कमी आहे का? म्हणजे त्यातला प्लेजर कमी झालेला आहे का? म्हणजे समजा वर्तमानपत्र आपली वाचली नाही, फक्त डिजिटल मीडियामध्ये मी फेसबुक बघितलं आणि व्हॉट्सअप बघितलं, काय फरक पडतो का? किंवा सिरियस वाचणारा माणूस दररोजची 3-4 वर्तमानपत्र हातात घेतल्यानंतर 15-20 मिनिटात ती वाचून ठेवतो खाली. हे आहे सत्य. म्हणजे रविवारचा इश्यू थोडासा वेगळा आहे, पण इतर पेपर आपल्या वर्तमानपत्रातले अग्रलेख आता वाचणारी पिढी किती आहे? तर वाचन संस्कृतीमधला डिक्लाईन, त्याचं जी उतरती काळ आहे ही लेखन संस्कृतीमधला जो डिक्लाईन आहे हा वाचन संस्कृतीपेक्षा फार मोठा आहे. त्यामुळं ह्याचा सगळा दोष आपण तरुण पिढीला देऊ शकत नाही. म्हणजे मी केवळ वर्तमानपत्री लिखाण ह्याच्याविषयी म्हणत नाही, इव्हन आपल्याकडे जी अनेक प्रकारची पुस्तकं येतात, फिक्शन, नॉन फिक्शन अनेक असो, ह्याच्यामध्ये आता संजना प्रकाशन ही वेगळी बाब आहे, पण केवळ आपला ओळखीचं कोणतरी पब्लिशर आहे किंवा आपल्याला थोडंसं साहित्यातलं माहिती आहे म्हणून अनेक प्रेशर्स येतात की तू ही लिही आणि अनेक लोक लिहितात आणि पब्लिश करतात. पण यंग जनरेशन अशा प्रकारचं काही वाचण्याची शक्यता नाही आहे. आणि हे एक महत्त्वाचं कारण आहे की यंग जनरेशन म्हणजे डिजिटल मीडिया ही एन्चॅन्टिंग आहे, अद्भुत आहे, ॲडिक्टिव्ह आहे, हे सगळं खरं आहे. पण एखादी गोष्ट अशी जी ॲडिक्टिव्ह एन्चॅन्टिंग असते ती दीर्घकाळ फार टिकून राहत नाही. जर आपण आपली लेखन संस्कृती वाढवली, चांगलं लिहिलं आणि संजना प्रकाशनसारखं चांगलं पब्लिश केलं तर लोक निश्चित वाचतील आणि त्या डिजिटल मीडियाच्या ॲडिक्शनमधून बाहेर पडतील. त्याला बराचसा काळ आपल्याला द्यावा लागेल. त्याला म्हणजे त्याच्याविषयी काय मला हे नाही. शैलेंद्र मेहतांनी जे लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये एक गोष्ट मला लक्षात आली की हे जे निबंध लेखक आहेत म्हणजे ते एस्सेज जे लिहिणारे लोक आहेत आणि जनरली साहित्याविषयी बोलणारे लोक आहेत, ह्याच्यामध्ये मला माहीत नाही, मला आता एक थोडंसं डिस्टिंक्शन जाणवतं. म्हणजे आता मागच्याच आठवड्यात 2 दिवसाचं एक चर्चासत्र साहित्य अकादमीने केलं होतं शंकर रामानींच्या कविताविषयी. अपेक्षा अशी होती की 100 वर्षानंतर त्यांची जन्मशताब्दी आहे ती आणि शंकर रामानीच्या एकंदर तो कवी, त्याचे जे पत्रव्यवहार होता त्याचा एक पुनर्विचार व्हावा. म्हणजे शंकर रामानीची एक स्टेरियोटाईप इमेज जी गोव्यामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये, कारण त्यांनी मराठीमध्ये खूप लिहिलेलं होतं, अशी होती की तो असा एक दुःखाविषयी लिहिणारा, असा एकाकी असा एक कवी आहे. तर त्या 2 दिवसाच्या चर्चासत्रात अनेक लोकांच्याकडून असं आलं की नाही आहे तसं, केवळ तसं नाही आहे, जे दुःख आहे पण ते दुःख, व्यक्तिगत दुःख त्यांनी ज्यावेळेला सार्वत्रिक केलं त्यावेळी त्यांनी त्याचा मार्ग पत्करला तो असा आध्यात्मिक होता. त्याच्यावरती संत साहित्याचा फार मोठा परिणाम होता आणि ते जरा खोलात जाऊन आपण बघितली की आपल्या लक्षात येतं. असा पुनर्विचार करत असताना हे 2 प्रकारचे विचारवंत म्हणजे क्रिटिक म्हणता येईल साहित्यातले, लिटररी क्रिटिक ते तुम्ही बघितले. त्यातले युनिव्हर्सिटीच्या लेवलमधून, कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटी इथून आलेले काही क्रिटिक होते आणि नंतर बाहेरच्या जनरल समाजामधून आलेले क्रिटिक होते. ते युनिव्हर्सिटीमधून येणारे जे क्रिटिक होते त्यांचा विचार करण्याची जी पद्धत, बोलण्याची पद्धत ही त्या ऑडियन्सकडे अजिबात कनेक्ट होत नव्हती. आणि केवळ कनेक्ट होत नव्हती अशातला भाग नाही, तर ते ज्या पद्धतीनं एखाद्या माणसाचं इव्हॅल्युएशन करत होते, म्हणजे शंकर रामानी हे काही मर्ढेकर नाही आहेत, मर्ढेकरांच्या एवढं थोर नाही आहेत वगैरे, ते इतकं ऑफ द हे होतं. म्हणजे बोलू नये पण आपले बाई मावजो मराठी साहित्य संमेलनाला गेल्यानंतर ते ढाले पाटील जसे म्हणलं तसंच चालू. म्हणजे मी सहज सांगतो की, आणि मला लक्षात आलं की हा केवळ युनिव्हर्सिटी आणि कॉलेजचा अकॅडमिशियन बोलतो असं नाही, एज हा एक फॅक्टर जाणवला. म्हणजे आता भाई मावजोंचे एज बऱ्यापैकी आहे पण मला त्यांच्यात तो वाटत नाही, त्यांच्या बोलण्यात बॅलन्स असतो. मनोहर सरदेसाई रेग्युलरली आम्ही एकत्र भेटायचो, साहित्याविषयी बोलायचो. यांचं शैलेंद्र मेहता सारखं मनोहर सरदेसाईंचं साहित्याचं प्रचंड वाचन होतं. केवळ फ्रेंच नव्हे, त्यांना जगभरातलं सगळं साहित्य माहिती होतं. रवींद्र केळकरांना जगभरातलं सगळं साहित्य माहिती होतं. पण
हे सगळं साहित्य वाचूनही एक जो बॅलन्स आहे तो बाई मौजून ठेवलेला आहे एवढ्या सगळ्या काळात. ते अनेक लोकांना तो बॅलन्स बोलण्यामध्ये नसतो, राहत नाही, त्याची अनेक कारणं असतील. लिहिण्यामध्येही तो बॅलन्स गेलेला असतो. आणि आपण सर्वसाधारण शोषित लोक असतो, टॉलरंट लोक असतो, आपण त्याची जास्तीत जास्त कुजबुजच करतो. त्याचं काय असं भाषणात कोण बोलत नाही त्या विषयावर. शैलेंद्र मेहतानी जे लिहिलेलं म्हणजे फिक्शन आणि नॉन फिक्शन, मी सहज बारकाईनं बघितलं की नॉन फिक्शनमध्ये सुद्धा त्यांनी जे उल्लेख केलेले त्याच्यामध्ये चोम्स्कीचा उल्लेख केला. त्यांनी महाराष्ट्रातल्या बहुजन समाजाविषयी लिहित असताना आंबेडकरांचा, ज्योतिबा फुलेंचा, जवळकरांचा, विठ्ठलरामजी शिंदेंचा, मराठीमधल्या लेखकांचा लिहित असताना मी बघितलं फक्त दोनच लेखकांचा, एक साने गुरुजींचा आणि दुसरा भालचंद्र नेमाडेंचा. भालचंद्र नेमाडेंची नॉर्मली साहित्य व्यवहारात लिहिताना अतिशय कुचेष्टेने लिहिलं जातं, कारण ते अनेक लोकांच्या वर्षी कडक लिहितात, तर ते टीट फॉर टॅट असं लिहिलं जातं. यांच्या लेखात मी पहिल्यांदा भालचंद्र नेमाडेविषयी चांगलं लिहिलेलं आहे. हे चांगली गोष्ट आहे. एक याच्यामध्ये मागच्याच आठवड्यात एक पुस्तक आलं. दिलीप चित्रे नावाचं एक कवी होतं, माहिती आहे तुम्हाला. दिलीप चित्रेनी एस पण खूप लिहिली होती ह्याच फॉर्ममध्ये. तर त्यांनी साहित्य आणि अस्तित्वभान ह्या नावा टायटल खाली त्याचा दुसरा भाग आला आणि तो हार्ड कव्हर खूप चांगला शब्दालय प्रकाशनने काढला. तर त्याच्यामध्ये ते मुंबईत होते. आपले जे समकालीन महत्त्वाचे लेखक होते त्याच्यावरती त्यांनी एसेस लिहिले. त्याच्यामध्ये भाऊ उपाध्ये आहेत, भालचंद्र नेमाडे आहेत, अरुण कोलटकर हे कवी आहेत, नामदेव ढसाळ आहेत, बाबूराव बागुल आहेत. ह्या सगळ्यांच्या विषयी त्यांनी स्वतःना त्यावेळेला मी चेक केलं सहज की त्याचं वय दिलीप चित्रेचं त्यावेळेला 50 होतं. त्या वयात त्यांनी अतिशय बॅलन्स आणि चांगले एसेस ते लिहिलेले आणि त्या काळातला मुंबईचा, मराठीतला सगळा साहित्य व्यवहार त्याच्यामधून येतो. पर्टिक्युलरली भाऊ उपाध्ये. आता भाऊ उपाध्ये अनेक जुन्या पिढीच्या अनेक लोकांना माहिती असतं. त्या काळात तो मराठीमधला एस्टॅब्लिश नव्हता, त्याला काही तशी फारशी मान्यता नव्हती. पण आता ज्यावेळेला रिव्हॅल्युशन होतं त्यावेळेला तो मोठा लेखक असतो. शैलेंद्र मेहता लोकमतमध्ये राजू नाईक ज्यावेळेला एडिटर होते त्यावेळेला ते कॉलम लिहायचे आणि ते वर्ल्ड लिटरेचरविषयी लिहायचे. तर मी तो वाचायचो कॉलम बारकाईने. मला त्याच्यामधनं त्यांची चॉईस ऑफ लेखक आहेत ना, म्हणजे कसं होतं, हे जे एसेज असतात हे एसेजमध्ये आपल्याला एक गोष्ट ठळकपणे लक्षात येते. कुणी जो माणूस एसे लिहितो त्याच्याविषयी त्याचा वर्ल्ड व्ह्यू काय आहे, त्याचे प्रिज्युडिसेस काय आहे, त्याची तो कुठल्या गँगचा मेंबर आहे. गँगचा म्हणजे साहित्य व्यवहारातले जे गँग, हे तुम्हाला ठळकपणे लक्षात येतं. हा मराठीत गँग खूप आहेत म्हणजे मराठी लेखकांच्या मधले. तर शैलेंद्र मेहताच्या चॉईस फिक्शनमधली जरी तुम्ही बघितले तर तो कुणाविषयी लिहितो का, काफकाविषयी लिहितो. तो कामूच्या प्लेग नावाच्या कादंबरीविषयी लिहितो. जे आता करोनाच्या काळात जी व्यवस्था होती ती प्लेग ही आउटस्टँडिंग कादंबरी आहे, त्याच्याविषयी तो लिहितो. तो सारामागाविषयी लिहितो, तो गुंटर ग्रासविषयी लिहितो. तर हे महत्वाचे लेखक, ह्या लेखकांची चॉईसवरनं त्याचा काय वर्ल्डव्ह्यू आहे हे लिहितो. तो त्याच्या लेखनामध्ये कौस्तुभ नाईक म्हणतो तशा प्रकारचा असा जो म्हणजे त्याचं शैलेंद्र मेहताचं एक दुसरा जो आस्पेक्ट आहे, त्याला जसं वर्ल्ड लिटरेचर माहिती आहे तसा शैलेंद्र मेहता हा चळवळीमधनं बाहेर आलेला माणूस आहे, ॲक्टिव्हिजममधनं बाहेर आलेला माणूस आहे. आणि ॲक्टिव्हिजममधून डेव्हलप झालेला जो असतो लेखक, कवी किंवा कुठलाही तुम्ही व्यवसायात असा, ही माणसं, ह्या माणसांचं एक असा जगण्याचं त्यांना असं एक थोडंसं व्याप्त असं कॉम्प्रिहेन्सिव्ह असं भान असतं त्यांना. त्याचा टॉलरन्स लेवल त्यांची चांगली असते. म्हणजे मी माझ्या माहितीतले जे ॲक्टिव्हिस्ट जवळून बघितलेत, सतीश सोनक किंवा डिस्मंड डिकोस्टा, यांच्यात एक मला नेहमीच म्हणजे कुठल्याही गोष्टीवर त्यांच्याशी बोलताना, चर्चा करताना जाणवायचं म्हणजे एक ब्रॉड माइंडेडनेस असतो. म्हणजे सतीश सोनकशी मी बोलत असताना गोव्यामधलं पॉलिटिशियनने किंवा गव्हर्नमेंट सर्व्हंटने केलेल्या करप्शन या विषयावर आम्ही बोलताना पण सतीश सोनक असा बॅलन्स आहे ना असायचा. एकदम तो असा काही चिडून जोरात शिव्या द्यायला लागायचा नाही. तर तो बॅलन्स, तशा प्रकारचा जो एक मेंटल बॅलन्स आहे तो शैलेंद्र मेहतात मला दिसतो.
आणि त्याची कारणं वेगळी असतील, पण मला असं वाटतं की तो त्या चळवळीमधून आल्यामुळं त्याला एक असं व्यापक असं स्वरूप झालेलं आहे. आता परवाच्या इलेक्शनमध्ये, असेंब्ली इलेक्शनच्या काळात त्या व्हिडिओ चॅनेलमध्ये ते अनेक लोकांचे इंटरव्ह्यू घ्यायचे. तर त्यातल्या त्या ज्या लोकांचे इंटरव्ह्यू घ्यायचे ते अनेक लोक, तशा अनेक कॉन्ट्रोवर्सीज चालू होत्या. पण मी बघितलं की इंटरव्ह्यू घेत असताना हे प्रश्न विचारताना ह्याने आपला बॅलन्स कुठंच कधीच सोडला नव्हता. त्यांनी ते शांतपणे विचारायचे आणि फार अतिरेकी पद्धतीनं जायचं नाही. त्यांना विचारायचं ते एका मर्यादेने विचारायचं. तर तो कदाचित त्यांच्या पर्सनॅलिटीचा भाग असू शकतो. हा बॅलन्स युनिव्हर्सिटीच्या कॉन्टेक्स्टमधनं येणारे लोक आहेत, केवळ युनिव्हर्सिटी नाही, हे टीचिंग या स्वरूपातनं आले, ह्यांना मेंटेन फारसा करता आलेलं नाही. मी आता बघितलं की रामराव वाघ मला दिसले, किंवा आता प्रशांती पण कॉलेजमध्ये शिकवतात, मला त्याच्याविषयी नाही म्हणायचं, जनरल तो भान त्यांना फारसं त्यांना राहत नाही. तर युरोपमध्ये 20व्या शतकात पहिल्या दुसऱ्या महायुद्धानंतर कंपल्सरी मिलिटरी ट्रेनिंग असायचं. हे आता कदाचित ते बंद झालेलं आहे. तसं आजच्या तरुणांना म्हणजे इव्हन कौस्तुभला वगैरे कंपल्सरी आपण ऍक्टिव्हिस्ट म्हणून कुठेतरी पाठवायला पाहिजे. मग ते काय होतील, त्या अकॅडमिक सगळ्या ह्याच्यातून ते थोडेसे बाहेर येतील. तर तो तुम्हाला जर नॉन फिक्शनकडे जायचं असेल, क्रिएटिव्ह नॉन फिक्शनकडे जायचं असेल, तर अकॅडमिक वर्ल्डच्या बाहेर येणं ही अतिशय गरजेची गोष्ट आहे. आणि ती तुम्ही जेवढ्या सहजतेनं या, जे तुमचं जे कंडिशनिंग आहे, तुम्ही ज्या पद्धतीनं वाढता त्या पद्धतीतनं तुम्ही जर आलात तर तुम्ही जास्त लोकांच्यापर्यंत जाऊ शकाल. आणि वाचन संस्कृतीविषयी तरुण लोक वाचत नाही ह्याची कंप्लेन करण्याची मग तुम्हाला गरज वाटणार नाही. थँक्यू. थँक्यू सर. तुम्ही इतले सुंदर उलयता आणि तुम्ही यंग जनरेशन वाचना हाजी म्हणजे तळमळ सांगली. म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा तुमकां की तुमी जशें उलयता तशें तुमी बरोवपाकय जाय. आणि तुमी जर बरयलें न्ही, नक्की तरुण पिळगी आसा ती वाचतली. आनी फकाणां करना म्हणजे खरेंच म्हाका मनांतल्यान दिसता की तुमी बरोवचें आणि तुमी तुमची ऑटोबायोग्राफी सुद्दां बरोवची, कारण तुमचे जे अनुभव आसा ते खरेंच बरे आसा. आतां वेळ आयला हो म्हजो इश्ट जो मस्तखोर आसा, मस्तखोर वादळ तें, पूण ताजे विचारांक दिका आसता. आयकुया आमी ताजें मनोगत. माचयेर आशिल्ले सगळे मानेस्त आनी म्हज्या मुखार बशिल्ले तुमी सगळे म्हजे माये मोगाचे इश्ट, हांगा तुमी जे बसल्यात तातूंतल्या प्रत्येक जाणाक हांव पर्सनली वळखता. तुमची म्हजी वळख आसा आनी म्हज्या मोगान ह्या पुस्तकाच्या उक्तावणाक जे तुमी आयल्यात ताका लागून सगळ्यात पयलीं तुमकां हांव दिनवासतां. इश्टानो, हें पुस्तक जेन्ना एका म्हज्या मुंबयच्या इश्टान पळयलें तेन्ना म्हणलेलो हांव मराठींतल्यानूय बरयतालो. मराठींतल्या खुबशा नियतकालिकां भितर, पिरियॉडिकल भितर म्हजे लेख छापून येताले, म्हजें साहित्य छापून येतालें. एक संग्राम नांवाचें मासीक आसा ताचें हांव संपादन करतालो. ताका पयलीं एक प्रस्न चाल्लो ताणें म्हाका की मेहता म्हणजे तुमी काय कोंकणीमध्ये कशें लिहिता आनी मराठीमध्ये कशें लिहिता. तेन्ना म्हाका एक याद जाली की पंजाबचो एक दिवंगत कवी, उर्दू कवी नरेश कुमार साद हाणें एकदां साहिर लुधियानवीची मुलाखत घेतिल्ली. आनी मुलाखतीची सुरवात करतनाच ताणें साहिर लुधियानवीक विचारलें, तुजो जल्म खंय आनी केन्ना जालो. साहिर लुधियानवीन ह्या प्रस्नाक अशे तरेन जाप दिली, तातूंत उपहास आशिल्लो, व्यंग आशिल्ले आनी एक शोकात्म भावना आशिल्ली. आनी तेंच म्हाका परत तुमकां सांगीन दिसता. साहिरान म्हणलें, ए जिदत पसंद नौजवान, ये तो बड़ा रवायती सवाल किया. इस रवायती के आगे बढ़ाते हुए मैं इतना ही इजाफा कर लो, तू क्यों पैदा हुआ.
सो खरो प्रश्न आसता तो की आमी कित्याक जल्म घेतात आनी आमी कितें सांगूंक सोदतात. अभिव्यक्ती ही प्रत्येकाक आसता आनी अभिव्यक्ती प्रत्येक जाण आपआपले परीन आपआपल्याक जाय तें मिडियम माध्यम वापरून करता. ह्या पुस्तकाचे सुरवेकूच जेन्ना सगळ्यांनी हांगा बशिल्ल्यांनी हांगा उलयता तेन्ना वाचपाच्या व्यासंगाचो उल्लेख केलो. वाचता तें सांगलें, कितें वाचप, कितें आमी आत्मसात करतात आनी आमी कितें दिवंक सोदतात हाचे विशीं सांगलें. वाचपाची म्हाका ल्हानपणांतल्यान गोडी, तरेतरेचें साहित्य वाचपाचें, म्हणजे भुरग्यांचें साहित्य जावं तें मागीर वाडटे पिरायेचेर वेगळें वेगळें संवसारीक साहित्य जावं. आनी हें वाचता तेन्ना एक म्हजे जिणे भितर जाचो म्हाका उल्लेख करून दिसता की जाचो म्हजेर एक बरोचसो प्रभाव पडलो तो आशिल्लो बाब मनोहरराय सरदेसाय. हांव जेन्ना कोंकणी विश्वकोशांत काम करतालो ताच्या गायडन्सा सकयल, ताच्या मार्गदर्शना सकयल, तेन्ना ताणें सदांच सांगप आमकां की वाचीत रावात आनी तुमी कितें वाचतात तें तुमचे कडेन देवरूं नाकात, तुमी कितें वाचतात तें दुसऱ्यांक दियात. तो सदांच म्हणटालो की बरयल्लें उडून वता, म्हणजे उलयल्लें उडून वता, बरयल्लें सासणाचें उरता. ही उतरां म्हाका सदांच याद करीत रावली की हांवें बरोवं जाय आनी हांव जें कितें वाचलां तें हांवें परतें दिवंक जाय. सो जेन्ना आमी हें परतें दितात तातूंत समाजाक ताजो कितें तरी लाव जावंक जाय. आमी स्वांत सुखाय बरयनात, फक्त म्हाका मजा येवची, म्हाका बरोवन बरें दिसचें हाचे खातीर बरयनात. प्रत्येक जे साहित्य कृती आसता, प्रत्येक जे अभिव्यक्ती आसता ताच्या फाटल्यान लेखकाची एक जापसालदारकी आसता, एक बांदिलकी आसता. ती व्यक्तिगत स्वता कडेन बांदिलकी आसूं वा ती समाजा कडेन बांदिलकी आसूं, ही बांदिलकी आसता. आनी हांव मानतां की हांव समाजाचो एक घटक, तुमी ह्या समाजाचे घटक. आमचे मदलो कोणूच मळबांतल्यान पडिल्लो ना. आमी ह्याच मातयेंतल्यान वयर सरल्यात. तेन्ना हे मातयेंत जे लोक रावतात तांचे कडेन आमची कितें तरी बांदिलकी आसा आनी हे बांदिलकेंतल्यान आमी कितें तरी समाजाक परतें दिवंक जाय. आनी हेच भावनेंतल्यान हांवें हे सगळे लेख बरयल्ले. हातले बरेचशे लेख बिंब मासिकांत छापून आयिल्ले, जाग मासिकांत छापून आयिल्ले, भांगरभूंयत छापून आयिल्ले. ह्या लेखांचें सगळें कलेक्शन एक कॉम्प्रेहेन्सीव पद्दतीन वाचप्यांक मेळचें हाका लागून हांवें तें सगळें कंपायल केलें आनी ताचें पुस्तक केलें मुक्त चिंतन. हाचे फुडलें जें आसा पुस्तक तें आसतलें मुक्त मंथन. कित्याक आतां चिंतन जालां ताचें फुडलें मंथन करप गरजेचें. प्रतिसाद खूब मेळ्ळो. लोकांचे म्हाका फोन येताले ते लेख वस्तूकूच, खास करून भांगरभूंयचेर ते फोन नंबर बी दिताले, ताका लागून लोकांचे मॅसेज येवप, फोन येवप. कांय जाणांनी म्हजे कडल्यान म्हजे वळखीच्या जे इश्ट आसात मुंबयचे तांकां कोंकणी कळना, तांणी हे मराठींतल्यान लेख म्हाका सांगूंक लावप, कितें तुवें बरयलां तें आमकां सांग. कांय जाणांक मराठी कळना, कोंकणी कळना, फक्त इंग्लीश कळटा. म्हणजे जे भारता भितर ना अशें म्हजे फ्रेंड आशिल्ले, कितें बरयलां रे ह्या विकाक तुवें. सो आय हॅड टू एक्सप्लेन टू देम हांवें कितें बरयलां आनी खंयच्या विशयाचेर बरयलां. सो तांचें खुबशें फाटबळ हें बरयतना म्हाका मेळ्ळें. तांचे कडल्यान एनकरेजमेंट मेळ्ळो, उत्तेजन मेळ्ळें आनी ताका लागून हें हांव मुक्त चिंतन आसा तें चड बरे तरेन बरोवंक शकलो. म्हाका हांगा चड उलोवपाचें ना. जें हांव उलोवपाचें आसा तें म्हज्या पुस्तकान आसा. पुस्तक वाचतकच तुमकां कळटलें हांव नेमकें कितें सांगूंक सोदतां. तुमी हांगा आयले, माचयेर बसलेल्यांनी खुबशी म्हणजे तुस्त तोखणाय केली. तो कदाचित हे कार्यावळीचो भाग आसूं येता. पूण एक म्हाका सांगीन दिसता की अशें जेन्ना कोंकणी भितर खास करून अशे तरेचे लेख येवप म्हज्या मतान तरी खूब गरजेचें आशिल्लें. कित्याक आमी आमचें जें विजन आसा तें खुबशे लिमिटेड दवरतात. गोंय हो आमचो केंद्रबिंदू, पूण संवसारांत जें कितें घडटा तें गोंयाक समजप, गोंयकारांक समजप हें खूब गरजेचें. इतिहासांत कितें घडलें, फकत भारताच्याच इतिहासांत न्ही तर संवसाराच्या इतिहासांत कितें घडलें
ताच्या पासून प्रेरणा घेवन फुडले पिळगेन वाचूंक प्रवृत्त जावचे, बरोवंक प्रवृत्त जावचे, हो एक म्हजो हेतू हें पुस्तक काडपा फाटल्यान आसा. तुमी हांगा आयले, तुमकां परतून एकदां दिनवास. माचे वयल्यांकूय आनी सकयल बशिल्ल्यांकूय सगळे दिनवास. ह्या मोगान तुमी आयले. अशीच तुमचे कडल्यान म्हाका उर्बा मेळटली चडांत चड बरोवपा खातीर, अशी म्हाका तरी आस दिसता. म्हाका तरी म्हणजे म्हाका तरी एक तरेची एक नवी एक स्फूर्ती मेळटा तुमकां सगळ्यांक पळोवन. हांव हांगा थांबतां. तुमकां परतून एकदां दिनवास. थँक्यू. थँक्यू शैलू. आता संजना पब्लिकेशनाच्या वतीन मोगाची भेट बाब शैलेंद्र मेहतान ती दिवची. म्हाका संजना पब्लिकेशनाचें खूब आवडटा की सूत्रसंचालक जो आसता न्ही ताका सामको मान आसता. म्हणजे स्टेजीचेर बसप, फोटो काडप खूब उमेद जाता. आतां वेळ आयला देव बरें करूं म्हणपाचें. आमची सगळीं आमीच आसात. सो हांव एक एकल्याचें नांव घेना, पूण लागच्यान पयसुल्ल्यान जाणटे नेणटे सगळीं जी तुमी आयलीं कोंकणीच्या मोगान, संजना पब्लिकेशनाच्या मोगान, शैलेंद्र मेहताच्या मोगान, तांकां सगळ्यांक आनी दौलत हवलदाराच्या मोगान, कौस्तुभाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. तशेंच हवलदार सर, तुमी हांगा आयले आनी तुमी आमकां तुमचे खरेंच एक 20 मिनटां तुमी उलयले, पण इतले सुंदर विचार मुखार मांडले ताज्या खातीर तुमचे देव बरें करूं. गोरख बाब, तुमचेय देव बरें करूं. कौस्तुभ, लाल सलाम. आनी म्हाका ही संद मेळ्ळी म्हणून दिनेश बाब आनी संजना पब्लिकेशन तुमकांय देव बरें करूं. कार्यावळ सोंपली अशें हांव जाहीर करतां.